ISM म्हणटा जॅक सिक्वेराक जनमत कौलाचो जनक म्हणपाक जायना. मंत्री विजयान आपल्या वक्तव्याची माफी मागची. मांद्रे आणि शिरोडेच्यान शिवसेनाय लढयतली पोटवेंचणूक. काय उमेदवारांची नावां आसात वळेरेंत. RDAचे जातले सरकारी खात्यान रूपांतरण. प्रस्ताव सरकाराक सादर. RDA मंत्री जयेशाची म्हायती. येवकार, हांव सुवर्णा खेडेकर. तुम्ही पळयतात गोवा 365. पळोवया खबरो विस्तारान. लोकसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पार्टीन गोंयांत शेनवारच्यान प्रचाराक सुरवात केली. भाजपा आपल्या ताकदीचेर 300 सिटां जिखतलो असो विश्वास भाजपाचो राष्ट्रीय म्हणयारो शहनवाज हुसेनान उक्तायला. तशेंच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीचेरूय तांणी टिका केल्या. वेवसायिकांक दिल्ल्या असुरक्षीत रिणा खातीर हुसेनान काँग्रेसीचेर खर टिका केल्या. परदेशांतल्यान 300 कोटी रुपया सरकारान वसूल केल्यात अशें ताणें सांगलें. तेच बरोबर भाजपा कडेन लीडर आसात जाल्यार काँग्रेसी कडेन डीलर आसात अशेंय तो म्हणटा. मुल्क में 3 लाख करोड़ रुपया तो हम लोगों ने वापस लाने का काम किया. उसमें से जो इन्होंने लोन करीब 52 लाख करोड़ बांटने का काम किया था. अगर नरेंद्र मोदी ने सख्ती नहीं की होती, डिमोनेटाइजेशन नहीं किया होता, GST न लगाई होती, तो ये बैंकक्रप्ट हो जाते. ये पूरे बैंकिंग सिस्टम जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता. कांग्रेस ने खजाने को लुटवाने का काम किया. और जब विजय माल्या जैसे लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जी के राज में पैसा लेकर इस मुल्क में चैन से नहीं रह सकते, तो वो भागे. इस बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी देश की जनता इकट्ठी होगी और वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे. हमारी ताकत नरेंद्र मोदी है और अपोजिशन की कमजोरी राहुल गांधी है. इस बार हम कह रहे हैं कि मिशन 300+ बीजेपी अपने दम पे 300 सीट और अपने एलाइज के साथ अपार बहुमत से हम जीतेंगे, क्योंकि हमने काम किया है. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. काँग्रेस सत्तेर येतकीर फकत बेकायदेशीरपणान रूपांतरीत केल्ल्यो जमनी मूळ पदार हाडटली. सगळ्यो रूपांतरीत केल्ल्यो जमनी न्ही असो खुलासो काँग्रेसीन केला. भाजपाच्या फुडारपणाखाला आशिल्ल्या ह्या युती सरकाराच्या बेकायदेशीर जमीन रूपांतरणाचेर काँग्रेसीन 2 दिसां पयलीं फोग काडिल्लो. शार आनी नगर नियोजन कायद्यान केल्ल्या सुदारणेचेर हरकत घेवन हाचो फायदो घेवन कितल्याशाच जमनीचें बेकायदेशीरपणान रूपांतर केलां. ते आमी सत्तेर येतकीर घोडायतले अशी घोशणा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केल्ली. हो आरोप शार आनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान न्हयकारिल्लो आनी सगळीं रूपांतरणां कायदेशीर आसात असो दावो केल्लो. ताचेर काँग्रेसीन आतां परत खुलासो केला. आमी फकत बेकायदेशीरपणान केल्ली रूपांतरणांच घोडायतले असो खुलासो काँग्रेसीन केला. Look at all the cases. Yes, all the cases. But he didn't say revoke all the cases. Each and every case. We were used the word. No, then where is the question of looking into the case? If you are going to revoke each and every case, there is no question of looking at it. No. Where is the committee then? We didn't make the statement. No. If it might have been inadvertent. See, if we are going to revoke everything back, where is the question of putting a committee and looking at it? There is no question of looking at it. No. The very fact you are looking at it, that means we are looking at what is good for Goa, what is not for Goa, bad for Goa, we are going to revert. वचत ते रस्त्याच्या कामाक लागून येरादारीची कच्चीमुड्डी जावपाक लागल्या. हाचेर उपाय काडिना जाल्यार आमी रस्त्यार देऊन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. वचत थंय ह्या हायवेचें काम चालू आसा आनी ह्या हायवेचें काम कांयच प्लॅनिंग नासतना सामान्य मनशाची जी सुरक्षताय आसपाक जाय, तेका जे लायफ सेक्युरिटी आसपाक जाय, गाडी चलोवपी जावं तो 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर, तेची सेक्युरिटी पयलीं लक्षांत दवरून ही कामां करपाक जाय. पूण आमी पळयता उदरगतीच्या नांवान आयज लोकांचो जीव आनी लोकांच्या जिवा कडेन हो सरकार खेळ करपाक लागला. सरकारान पयलीं जे रस्त्यार गाडयो चलोवपी आसा तेंची जतनाय घेवच्या खातीर पावलां उखलूंक जाय. पण सरकार आमचो कितें करता, कॉन्ट्रॅक्टराक कशी सेफ्टी मेळटली, कॉन्ट्रॅक्टराक कशी थकाय मेळटली हें पळयता. की जर तुमी हायवेर ही जी बेधुंद आनी बेभरोशाची आनी घातक अशी कामां तुमची चालू आसा, ती जर तुमी नियमा प्रमाणे सारकी केली ना जाल्यार प्रतिकात्मक असो मोर्चा तुमच्या PWDच्या ऑफिसान घेवन काँग्रेस पार्टी येतली.
पंचायत कर्मचाऱ्यांक पगार पडलो ना तोय प्रस्न काँग्रेसीन काढला. असल्याने ह्या कर्मचाऱ्यांक भ्रष्टाचार करपाक उर्बा मेळटा अशें विरोधी पक्ष म्हणटा. आमचो पंचायत मिनिस्टर बाब मोविन गुदिनो जे 25 जे लोकांक लागून काम करता, लोकांनी जांकां निवडून हाडला, जाळी 5-6 म्हयने जाले हेंके पंचांक जे आसा अजून सॅलरी जी आसा हेणे दिवना. आनी हे जे पंच आसा हे 5-5 म्हयने 6-6 म्हयने हेंकां जे आसा तुमी सॅलरी दिना. सो तुमी कितें करूं सोदता की बाबा तांकां तुमी करप्शनान इनवॉल्व करूं सोदता काय कितें? हो प्रश्न जो आसा हो आयज गोंयची जनतेच्या मुखार निर्माण जाल्लो कडेन आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार सुशांत गांवस आनी व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. गोंयचो ओपिनियन पोल हो गोंयच्या मुक्ती झुजा परस चड व्हड अशें गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान म्हणिल्लें. ताच्या ह्या वक्तव्याचेर गोवा सुरक्षा मंचान खर हरकत घेतल्या आनी ताणें समेस्त गोंयकारांची आनी स्वतंत्र सैनिकांची माफी मागची अशी मागणी तांणी केल्या. दोतोर जॅक शिकवेराक जनमत कौलाचो जनक म्हटला ताचोय मंचान निशेध केला. 53व्या जनमत कौला दिसा बुधवारा विजयान मेर्शे जंक्शनाचेर जॅक सिक्वेराच्या अर्ध पुतळ्याचे उक्तावण केल्ले. तेन्ना ताणें हे वक्तव्य केल्ले. महाराष्ट्र गोंयांत विलीन करपा खातीर आयज जनमत कौल घेतलो जाल्यार महाराष्ट्राचे लोक गोंया वाटेन मतदान करतले अशेंय ताणें म्हणिल्लें. आणि बाकी आमचे बलिदान केल्ले आणि जे स्वातंत्र्य लढ्यांत वेगवेगळ्या प्रकारे ज्यांनी योगदान दिलें म्हणजे हिंसक आणि अहिंसक अशे दोनूय हातूंतले ह्या सगळ्यांचो हो अपमान आसा अशें आमी समजतात आणि ह्या विधानाचो तीव्र निशेध करता. आमी हांगा शिटकावणी दिता तांकां मंत्र्यांक की मंत्र्यांनी हे विधान म्हणजे ओपिनियन पोला पेक्षा गोंय मुक्तीपेक्षा ओपिनियन पोल मोठो हें विधान 26 जानेवारी पर्यंत फाटी घेवन तांणी जर जनतेची माफी मागली ना जाल्यार ते वता त्या कार्यक्रमान गोंयभर तांकां काळे झेंडे गोवा सुरक्षा मंचातर्फे आमी दाखयतले. म्हणजे फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणणें जें आसा हें खूब कठीण आसा. हें कोणें म्हणपाचें धाडस करचें न्ही, प्रयत्नूय करचे न्ही आनी कोणा एका खंयच्या तरी पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडराक हें श्रेय दिवपाची कांय गरज ना अशें आमकां दिसता. हें आमी ठामपणे सांगतात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शिरोडा आनी मांद्रे ह्या दोनूय मतदारसंघांत जावपी पोटवेंचणुकांची रंगत दिसान दीस वाडत आसा. ह्या दोनूय मतदारसंघांनी जावपी पोटवेंचणुकेंत शिवसेना आपले उमेदवार दवरतली. सध्या मांद्रे मतदारसंघा खातीर 3 आनी शिरोडे मतदारसंघा खातीर 4 उमेदवारांची नांवां आयल्यात अशें शिवसेनेची उपाध्यक्ष राखी प्रभुदेसाय नायकान सांगले. पूण ह्या उमेदवारांची नांवां मात तिणें सांगली नात. पोटवेंचणुकांची पूर्व तयारी म्हणून शिवसेना तुमच्या दारात ही मोहीम राबयल्या अशें राखीन सांगले. शिवसेनेनूय बी ह्या पोटनिवडणुकी भितर पूर्ण तयारी निशी उतरपाचें ठरयल्लें आसात आनी हें करता आसतना आमी आमचें एक पावल पयलींच मुखार मारलां. आमी सद्याक मांद्रे मतदारसंघा भितर शिवसेना आपल्या दारी हो उपक्रम आमी राबयतात. जाले जवळ जवळ एक 10-15 दीस जाले आमचे अध्यक्ष जितेश कामत हांच्या मार्गदर्शना खाली आमी मांद्रे मतदारसंघातलो जो पयलो मांद्रे पंचायत आसा तातूंत भितर आमी हो उपक्रम चालू केला. सो आमी मांद्रे मतदारसंघा भितर सद्या 3 नांवां आमी निश्चित केल्लीं आसा. अजून शॉर्टलिस्टेड जाल्या आनी शिरोडा मतदारसंघा भितर सद्या आमचे कडेन 4 शॉर्टलिस्टेड नांवां जाल्या. फुडल्या आठवड्या भितर आमचो संपर्क प्रमुख आसा जीवन कामत ते येता गोंयांक आनी ते तांचे बरोबर बैठक करतले आनी हे बैठक करून मागीर आमचे जे पक्ष श्रेश्ठी आसा ते जे फायनल जो कोण उमेदवार आसा तो दितले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. ग्रामीण उदरगत संस्था ही आता स्वतंत्र खातें जातले तसो प्रस्ताव सरकाराक धाडला आनी मुख्यमंत्र्या कडेनय आपूण उलयला अशें मंत्री जयेश साळगांवकारान शेनवारा सांगलें. ग्रामीण उदरगत संस्थेचे खाते जातकीर वेगवेगळ्यो लोकोपयोगी येवजण्यो अंमलात हाडप चड सोंपें जातले अशें साळगांवकार म्हणटा. कुठ्ठाळे सोबितीकरण केल्ल्या जॉगर्स पार्काचे उक्तावण करतकीर तो उलयतालो. ह्या वेळार कुठ्ठाळेची आमदार एलिना साल्डानाय हाजर आशिल्ली. दिहाडी फर्स्टली आमचो स्टाफ जो आसलो
इनिशिएट स्टार्ट केला तेन्ना DRDA वॉज 90+. तर आता स्टाफ स्ट्रेंथ दे ऑन 30 पावल्या. तर काम तितले करपाक जायना. गायडलायन्स आमी मातशे चेंज करपाक पळयता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमी अप्रोच जाल्ले आसा आनीक त्यो गायडलायन्स मातशे ऑल्टर करून सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें एक्झॅम्पशन्स घेवन परतो DRDA फूल फ्लेज स्टाफ करपाक. तशेंच एक जर वेगळे डिपार्टमेंट जर तेजे वयर आसत जाल्यार डिपार्टमेंटाच्या थ्रू ज्यो सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किम्स आसा स्पॉन्सर्ड स्कीम आसा खंयच्या डिपार्टमेंटाची म्हणा आतां देर इज वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ द स्किम्स. म्हणजे समज फार्मींग जावं हँडीक्राफ्ट जावं आनी खंयचे फिशरी जावं खंयच्या डिपार्टमेंटाची स्किम्स तेजी आनी जर रुरल डेव्हलपमेंट जर तुका उदरगत करपाक मेळटा, पॉवर्टी एलिवेशन करपाक मेळटा, जावं एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जावं द यूथ जर करपाक मेळटा, लिटरसी जर वाडोवपाक मेळटा, गिविंग दम कंप्युटर प्रोग्राम्स फ्रॉम एड्युकेशन डिपार्टमेंट कॅन बी रुटेड टू DRDA. सो दिस सिनर्जी कॅन बी डन if the department is in place. So we have already formed the department. Final amka teje consent meळपाक जाय. It has to go before the cabinet, which is going for the next cabinet, and it will be confirmed. But already we have got officer appointed as director DRD, Department of Rural Development, and he has been given an additional charge of RDA North. तर हेजे वयल्यान आमकां कळटा की government is working towards developing the rural areas. Goa is we cannot call Goa a rural state. It is a mixture of rural and urban. So there are various schemes at the center which are named as Rurban, mixture of rural and urban, which brings the amenities which are at the cities to the rural group. Not only creation of self-help groups is looked at, but also to give them a point where they can exhibit their products, polish their salesmanships, and also to compete with the other states by bringing in projects like Goa Bazaar, by bringing in projects like the Global Village and satellite markets, the village markets. हे सगळे प्रोजेक्ट्स आम्ही या फुडें RDAच्या थ्रू पळोवपाक तुमकां मेळटले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. हालींच कामावेल्यान काडून उडयल्ल्या दर्यावेळ निवळ करपी कंत्राटी कामगारांनी पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराक मांद्र्याक काळे बावटे दाखयले. ह्या 67 गोंयकार कामगारांनी दृष्टी कंपनीचो निशेध केलो. मांद्रे पर्यटन महोत्सवाच्या उक्तावणाक आयिल्ले कडेन कामावेल्यान काडून उडयल्ल्या मांद्रे आनी लागसारच्या कामगारांनी पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराक काळे बावटे दाखयले. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष राजेंद्र साटेलकराच्या फुडारपणाखाला कामगारांनी हो निशेध केलो. ही फक्त स्वताचो स्वार्थ आसा, हे लोकांचे भले ना, लोकांक पिशे करपाचें काम चाललं आहे. आयज जर टुरिस्ट बिचार गेलो आसात जाल्यार तो गार्बेज पळयता, थंयसर जी घाण पळयता आनी तो आपली मॅसेज आपल्या फॉरेन देशाक धाडटा की डर्टी बीच म्हणून. ही शोकांतिका आसा, ही लज आसा. जर ह्या मनशाक जर इतकी हिम्मत आसा जाल्यार थंयसर चेंजींग रूम करपाक जाय आसलो, बाथरूम करपाक जाय आसलो, टॉयलेट करपाक जाय आसलो. हे सगळे गोश्टी, पार्किंगची सोय ना, लोकां बावडे आडोसाक रावतात आनी आपलें काम करतात. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, जर इतली हिम्मत आसा जाल्यार पयलीं जो आमचो बीच आहा, तीन चार बीच आसात, थंय बीचाक एक सुविधा दी आनी बागीर महोत्सव कर. तो खऱ्या अर्थान महोत्सव आसतलो. आयज गेली 2 म्हयने तांकां कामा वयल्यान काडल्यात आनी आयज ही मनशां कितल्या वेळाचेर ह्या चेअरमॅना कडेन गेलेत, पण त्यांनी कान डोळे केले ना, त्यांनी कांयच उत्तरां दिले ना, करताय म्हूण सांगले ना. आयज टुरिजम मिनिस्टरा कडेन काल आमी गेले, तेणी आमकां हे गुळगुळीत उत्तर दिले. म्हाजें म्हणणें कितें आसा, पण आज ह्या सगळ्यांक कामार घेवचे आनी आमी हांगा ते म्हणटात आमी राजकारण करता. हांव हांगा खंय राजकारण करना. म्हाका इतलेंच जाय की हेंची सगळ्यांची कामां परते कामांक घेतलेले जाय. मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वसणुके खातीर आशिल्ल्यो कितल्याशाच जाणांच्यो जमनी प्रादेशीक आराखडो 2021 बागायत म्हूण दाखयल्ल्यो. त्या मूळ पदार हाडपा खातीर शार आनी नगर नियोजन कायद्यांत सुदारणा केल्या. ताका पयलीं लोकांनी विरोध केल्लो, पूण आतां कितलेशेच जाण हे सुदारणेचें समर्थन करपाक लागल्यात. खासा करून चर्चीचे पाद्रीगार आनी आदले काँग्रेस फुडारी लेगीत. मात सरकाराची ही चूक सुदारपा खातीर जमनीच्या मालकांक गरजे भायर बोल्सांतले पयशे मोडचे पडटात. आपली वसणुके खातीर आशिल्ली जमीन बागायत म्हूण दाखयल्ली ना मूं हे सगळे जमीन मालकांनी मातशें तपासून पळोवचें असो सादूर सल्लो आदलो काँग्रेसीचो मंत्री आलेक्स सिक्वेरान दिला. आपलो कोलवेचो वसणुकेचो प्लॉट अचकीत नव्या प्रादेशीक आराखड्यात बागायत म्हूण दाखयल्लो,
पूण कायद्यांतले हे सुदारणेक लागून आपणाक चूक जाग्यार घालपाक मेळ्ळी अशें तो म्हणटा. These three plots have always been under settlement zone. Of the three, 23/15, which had measured 1,575 square meters, was suddenly changed from settlement to orchard. And then suddenly from settlement zone, seated in Panjim, you take a pen and you put some other color. It is not fair. I have a third property which I purchased in Nube. That property, 23,552 square meters. That suddenly again has been made orchard. I appreciate what Vijay is doing for the simple reason that, yes, you may say that he has helped me in getting my zone changed. I admit. And it's a shame that I have to say all this because I was a minister that time when this plan was finalized. कुट्टाळेच्या सांत फिलीप आणि सांत जेम्स इंगर्जेचो पात्रिकार डायगो फर्नांडिसानूय हे सुदारणेक तेंको दिला. ताची साजुजे द आरियल हांगा आशिल्ली जमीन वसणुके खातीर आशिल्ली ती अचकीत बागायत म्हूण दाखयल्ली. आतां ताणें ती परत वसणुकेची केल्या. तो खंय शिक्षणीक प्रकल्प उबारपाक सोदता. First of all, I'm very happy with the Minister Town and Country Planning, Mr. Vijay Sardesai, because he has brought this new scheme so that we can get chance and put our institution. See, by mistake it came industrial zone. Mr. Vijay Sardesai never charged anything. I have not given a suitcase or anything for him. तुमकां बरे भलायकीची जीण फावो जाली आसत जाल्यार ती समाजातल्या हेरां वांगडा वांटप गरजेचें अशें पुणे रिबर्थ फाउंडेशनाचो वांगडी प्रमोद महाजन म्हणटा. अवयव दानाच्या जागृताये खातीर महाजन सध्या सबंद देशाचो प्रवास करता. ताच्या ह्या कामाची दखल घेवन पणजेच्या रोटरी क्लबान ताचो भोवमान केलो. इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि सक्षम गोवान शुक्रारा मडगावच्या रवींद्र भवनात अवयव दान जागृताय आणि भासाभास कार्यावळ घडोवन हाडली. अवयव दानाचेर जागृताय घडोवन हाडपा खातीर देशभरातल्या 17 राज्यांची भोंवडी केल्लो महाजन ह्या वेळार हजर आशिल्लो. And we've been working diligently to promote the cause of organ donation and the message of saving lives through organ donation. We were approached by a foundation, Rebirth, which is from Pune, which has sponsored Mr. Mahajan to travel across India, 10,000 kilometers of a motorcycle ride by the 67-year-old gentleman to promote the same cause. मैं 67 ईयर का होते हुए भी, मेरा एज होते हुए भी मैं मोटरसाइकिल पर से 17 राज्यों में घूम के आया हूँ. ठंडी है, धूप है, चढ़ उतार है, जंगल है, ऐसे रास्ते से हम इतना प्रवास किया है. तो एक किडनी देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. अपने घर वाले को किसी को लगे तो किडनी जरूर देना चाहिए. पणजेच्या रोटरी क्लबान अवयवदानाचेर जागृताय करपी प्रमोद महाजनाचो ह्या वेळार भोवमान केलो. जर अवयव दान केले तर 8-9 लोकांना नवीन जीवन मिळतं. आणखीन मरणाऱ्या माणसाचे अवयव दुसऱ्याच्या शरीरामध्ये जिवंत राहतात. म्हणून लोकांनी ह्याचा हे करून विचार करून लोकांनी अवयवदान केले पाहिजेत. आणखीन करावेत अशी माझी विनंती राहील. रिबर्थ फाउंडेशन, रिबर्थचा मतलबच पुनर्जन्म आहे. तर रिबर्थ फाउंडेशन हे फक्त अवयवदानासाठीच काम करते. आणखीन त्यांचा संदेश घेऊन मी संपूर्ण भारतभर फिरायला लागलो. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. सांत जासिंत जुव्या कडल्यान MES कॉलेजी कडेन वचपी रस्त्याचे कुशीक बॅरिकेड घालपाची मागणी लोकांनी केल्या. रानांतल्यान वचपी ह्या अशीर रस्त्यावेल्यान एअरपोर्टार वचपी कितल्योश्योच गाडयो वतात. पयलीं परस ह्या रस्त्याचेर आतां येरादारी वाडपाक लागल्या आनी आतां ट्रका सारकी व्हडली वाहनांय वचपाक लागल्यात. कुट्टाळेच्यान वास्को वचपी राष्ट्रीय महामार्गाचेर सांत जासिंत जुव्या कडल्यान दाबोळे रानांतल्यान हो रस्तो वता. थंय जड वाहनां व्हरपाक जायना म्हूण बोर्ड मारला. तरी जड वाहनां थंयच्यान वतात अशें विनोद किनळेकार म्हणटा. 2 गाडयो एकमेका मुखार आयल्यार वचपाक जाय तितलो रस्तो हांगा ना. ताका लागून अपघात जावंक शकतात वा वयल्यान गाडयो सकयल पडपाक शकतात. देखून ही बॅरिकेडींची मागणी मुखार सरल्या. पूण हांगा कित्याक एक्चुअली वचपाक प्रॉब्लम ना. वयरसून दाबोलेसून वयता कित्याक हांगासून सकयल आमचे येताना हांगा नो एंट्री बोर्ड मारला. नो एंट्री बोर्ड मारणाक लायला कारणान हांगासून येवपाक गाडयो मेळना. तरी पूण व्हडले व्हेकल 6 टायराचे व्हडले व्हडले ट्रक्स टिपर अशे हे रोडासून येता. कित्याक तांकां मातशें शॉर्टकट पडटा. सांकवाळ वचपाक जाय जाल्यार जुवारी नगर वचपाक लागीं पडटा. पूण हांव कितें म्हणटा, हे जे वयर गाडी येता हे बरें रिस्क घातक आहा. कारण हांगा 2 गाडयो येयल्या उपरांत गाडी सुटपाक त्रास जाता. आनी सुटपाक मातसो जर समज तूं
सायडीक सरकलो जाल्यार सकयल वचपाची गाडी कामां आनी सकयल रहिवासी लोक रावता सकयल सो तेंच्या जिवाक म्हणजे सकयल तेंकां धोका लायफाक तेंच्या सकयल गाडी पळय अपघात एक व्हडलो अपघात जावंक शकता जे कोणी ऑथॉरिटीन हांगा बॅरिकेड बांदपाचे बॅरियर सामके बॅरिकेड सामके सेफ्टी बॅरिकेड कारण गाडी हांगा कितें एक्सिडंट अपघात जालो जाल्यार गाडी वयरूच उरतले सकयल वचपाक नाल्यार तेंच्यांनी हांगा 100 मिटर वाडोवपाची एक हेची रोडाची 100 मिटर रुंदीकरण करपाची ही गरज आहा पूण हे जे सकाळसून नो एंट्रीसून गाडी येता तेचेरूय मातशें लक्ष घालपाची कन्सर्न ऑथॉरिटी गरज आहा. ह्या रस्त्यार थोडे कडेन बॅरिकेडी घातल्यात उरिल्ल्या जाग्यार घालपाचो थाराव आमी घेतात अशें चिखलेचो सरपंच शेबी परेरान सांगला. तशेंच जड वाहनांक हो रस्तो बंद करपाचो विशय चालीक लावपाचें उतर ताणें दिलां. पळय रोड आहा न्हू तो खूब नॅरो आहा आनी थिंगा ऑलरेडी हाफ बॅरिकेड्स घायलो आहाय आनी आतां तेजेर जायती कंप्लेनाय आहाय लोकांनी अशें इन्सिडंट जाताय म्हणून हांव आतां मिटिंगेक तेजेर रेजोल्युशन घेता आनी पंचायतीकूय ते कितें करून जाता तें हांव चोयतां आनी हो इश्यू हांव मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करतां जाता तितले बेगीन तो सॉर्ट आवट करपाक हांव ट्राय करतां. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. 19 आनी 20 जानेवारी धारबांदोडे म्हालांत युवा महोत्सवाचें आयोजन केलां. ते खातीर थळाव्या सांस्कृतीक संस्थांनी कोंकणी भाशा मंडळाच्या जोडपालवान फुडाकार घेतला. हो सुवाळो मोले पंचायतीच्या मैदानाचेर जातलो. कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष चेतन आचार्यान ही म्हायती दिल्या. गोंय मनरिजवण संस्थेचो उपाध्यक्ष राजेंद्र तालक मुखेल सोयरो म्हूण जाल्यार MRFाचो वरिश्ठ उत्पादन वेवस्थापक दिनेश वर्जिनकार मानाचे सोयरे म्हूण हजर आसतले अशें ह्या वेळार आचार्यान सांगलें. 20 तारखेर समारोपाचो सुवाळो जातलो. 19 जानेवारीक हांगा युवा महोत्सव सुरू जातलो आनी ह्या वाठाराक साहित्य अकादमीचे मान फाव जाल्ले सर्गेस्त रमेश वळुस्कार नगर अशें ह्या वाठाराक नांव दवरलां आनीक ह्या वेळाचेर ESGचे उपाध्यक्ष आनीक सिने निर्माते राजेंद्र तालक हे उद्घाटक म्हणून हाजीर आसतले आनीक MRFाचे वरिश्ठ उत्पादन वेवस्थापक दिनेश वर्जिनकार हे मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. 20 तारखेक परां आयतार दिसाक 5 वरांचेर समारोप सुवाळो जातलो. ह्या युवा महोत्सवा भितर आमी आनी एक उपक्रम घेता म्हणटा तो लोकां मुखार म्हळ्यार भुरग्यां मुखार एक रोल मॉडेल दाखोवपाचो जो गरिबींतल्यान आनी त्रास काडून वयर सरल्यात अशा 2 जाणांचे आमी इंटरव्यू घेतात. ह्या वर्सा आमी ह्या गांवचे सुपूत संचालक उदय गांवकार शिक्षण संचालनालयाचे सहाय्यक संचालक उदय गांवकार आनीक कॅम इंडस्ट्रियल सर्विसेसाचे कायतान फर्नांडीस हांचे आमी मुलाखत घेतली. हांगा वेगवेगळे तरेच्यो 18 कॉम्पिटिशन जातली सर्ती जातल्यो आनीक गोंयचे रिलेटेड खुबशे हे तातूंत भितर विशय हाताळटले सामाजीक जावं किंवा बाकीचे संस्कृताय ताका निगडीत आशिल्ले सगळे विशय हातूंत भितर येतात. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.